ती आमकां हॅलो 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 नमस्कार सगळ्या माये मोगाचो येवकार. आयज तुमचे मुखार सादर जातलें आत्या आत्या सून कर हें नाटक. पूण ताजे पयलीं आमी काल जी विविधा जाल्ली तातूंत भाग घेवपी सगळ्या कलाकारांक विठ्ठल देवस्थान कमिटी कडल्यान एक बारीकशी भेट आसतली. ताजे खातीर हांव मागतां कमिटीचे जितले मेंबर हांगा हाजीर आसा तांणी माचयेर येवचें.
तर हांव मागतां जे जितले काल डान्स जितले बसयल्ले ताचे कोरियोग्राफर आकांक्षा गोवेकर हाणें माचयेर येवन आपली भेट पयली स्विकारची जी कमिटी कडल्यान तांकां सादर केली जातली एडवोकेट तुशार हांचे कडल्यान हांव मागतां आकांक्षा गोवेकर. ताजे नंतर हांव मागतां जितले कलाकार जांणी विविधा हातूंत भाग घेतिल्लो तांणी एक एक करून ह्या माणकुल्या भुरग्यांनी माचयेर येवचें आनी आपली ही भेट स्विकार करची. प्रेक्षा, सुवर्णा, अनघा, युषा, वंदिता, नित्या, गार्गी, आलिया, देवस्थानाचो एटर्नी लक्ष्मण हाणें माचयेर येवचें. रद्दा, राहील, प्रसिद्ध, आर्यन, सृष्टी, अर्पिता, अपेक्षा, वेदांगी, पृथा, सिमरन, कृतार्थ, किशन, पार्थ, अथर्व, अंबर, श्रेयांश, भव्या, ध्रुव, श्रव्या, आराध्या. हांव मागतां सगळ्यांनी माचयेर बेगुना बेग येवचें कारण हाचे फाटल्यान नाटकाची सुरवात जातली. आत्या आत्या सून कर. हांव मागतां जितले कलाकार आसात कालचे विविधाचे तांणी बेगिना बेगीन माचयेर येवचें. श्रेयस सिरसाट, शिवम शिंदे, आनी कोणी उरल्या जाल्यार तांणी माचयेर येवन ही भेट घेवची.
हॅलो हॅलो येवकार येवकार हांगा जमिल्ल्या समेस्त नाट्य रसिकांक माय मोगाचो येवकार. श्री विठ्ठल सेवक महिला नाट्य मंडळ ह्या काल्याच्या दिसा तुमच्या मुखार घेवन येता 2 अंकी कोंकणी नाटक आत्या आत्या सुनकर. आत्या आत्या सुनकर. ह्या नाटकाचो लेखक जावन आसा महेश चंद्रकांत नाईक. बसोवपी विठ्ठल सेवक मंडळ. पार्श्वसंगीत शिवम शिंदे. खास आदार ऋषभ करपे, चिरंजय रायकर, किशन भिसे, संजय करमळकर, तुषार करमळकर. ह्या नाटकान वांटो घेवपी कलाकार जावन आसा दीपा कालिंदी करपे, सीता सृष्टी माशेलकर, गीता अर्पिता नार्वेकर, रिता अपेक्षा गोवेकर, शोभा प्रतिका मराठे, किरण आकांक्षा गोवेकर, नर्स योशा करपे. श्री देव विठोबाच्या आशीर्वादान आनी कमीच कमी टायमा भितर हे बसयल्लें नाटक तशेंच ऑनलायन क्लासीस सबमिशन हेजो सगळो पेज घेवन तशेंच थोडे पार्टी आपली 10वेचें शिक्षण करूनय बी एसायेक येताले तेंचे कडल्यान कितें सूख बी जाल्यार नाट्य रसिकांनी पांयां पोंदां घालची. विठ्ठल सेवक महिला नाट्य मंडळ तुमच्या मुखार घेवन येता 2 अंकी कोंकणी नाटक आत्या आत्या सुनकर. आत्या आत्या सुनकर. आत्या आत्या सुनकर. नमस्कार. हांगसर जमिल्ल्या रसिका सॉरी नाट्य रसिका येवकार. तर तुमी इतल्या रातचे वारें खावपाक भायर सरूंक ना जावं भुताक पळोवपाक भायर सरूंक ना तर एका नाटकाची मजा घेवपाक भायर सरल्या. म्हाका सांगात जांकां खुर्ची मेळ्ळ्या ते खुर्चेर बसल्या, जांकां जमीन मेळ्ळ्या ते जमनीर बसल्या, जांकां खुर्ची मेळ्ळ्या ते हाताची घडी घालून नाटक पळयता, जांकां जमीन मेळ्ळ्या केंद्री मेळ्ळ्या ते दोनांची घडी घालून नाटक पळयतात. नाटकाची पयली दुसरी तिसरी घंटा वाजली. माचेर उबें आसा हांव म्हणल्यार कोण सांगता. म्हजें नांव दीपा गुरुदास कांदोळकर. कितें? हांव ह्या नाटकाचें सूत्रधार. कितें? ऑफकोर्स हांव लग्न जाला. शॉक बसलो न्हय? तुमकां खरें दिसचें ना. अजून म्हाका पयसल्यान पळोवन चेडे म्हज्या म्हऱ्यान धांवन येता आनी हे कळ्यान लायसान पळोवन परत धांवता. म्हजे सोबीत काळेचे रहस संतूर न्हय, फेर अँड लवली न्हय, तर दर्याचें खारें उदक
किंवा चित्र कशी जशी तसे नाटक चलता तशी तशी तुमका त्यांची ओळख जातली. आवय आवय ऐकलं नाही व आवाज माझ्या व्हडल्या दुयेचो. ताका रांदपाक खूप उमेद, नवीन नवीन तरेतरेचे कितें करीत आसता. आवय आवय अगो येदे व्हडले काळे कपडे घेऊन भायर कित्याक आयला? शिजला काय विचारूंक जाय आशिल्ले. त्या पळोवपाक हांव भितर येवचे नाशिल्ले. येदे व्हडले काळे कपडे घेऊन भायर कित्याक आयले? तुम्ही म्हणटल्यात हांगेर गॅस ना दिसता. गॅस आसा पण ही संवाद सदीक कितें कितें करीत आसता म्हणून गॅस सोंपता. हांगा भितर हांवें तीच फातर घालून दिल्या. तेच चुलीचेर रांदता म्हणून आयदनां अशी काळी पडटा. आवय पळय न्ही शिजला जाल्यार. ते आनी कुशीक दवर आणि पाय पाड. अगो माझ्या न्ही त्या लोकांक नमस्कार कर. आवय हे कोण? तू कोण? हांव चोली. ते दिसता. नाव सांग. माय नेम इज सीता गुरुदास कांदोळकर. हाऊस नंबर 290 नियर कॅनरा बँक धाकटोवाडो बार्देस कांदोळी गोवा. पिन नंबर. चुप. फकत नाव विचारलेले, पोस्टल ऍड्रेस न्हय. हातून हाची कांयच चूक ना. इतलीच इंग्लिश कळटा ताका. शिकोवप ना न्ही तें. ल्हानपणान शाळेत वचचें पडटा म्हण थंडी जाल्याचे समजक म्हाज्याच फाटल्यान रावताले. हाचे नाकातले शिकप बंद करच्या खातीर शाळेतले शिकप बंद करचें पडलें. तेन्नाच्यान हे किचनाकूच शिकता. पूण कितें रांदूंक. आवय सांग पळोवया आयज हांव कितें करतलें तें. पुलाव ना. हालो ना. बिरयानी ना. उकडे तांदळाची पेज. चूक ताची न्ही म्हजीच. व्हडली व्हडली नांवां घेवच्या पयलीं हे काय तपले पळोवन समजूंक जाय आशिल्ली नाय. आवय हांव कॅटरिंग सुरू करतलें. लग्नाक जेवण सप्लाय करतलें. ना. कोणागेर कोण मेलो जाल्यार तांगेर पेज सप्लाय करतलें. काडटलें बापाचें नांव वयर तूं. अरे देवा कितें जालें? म्हाका तांदूळ वेचूंक जाय आशिल्ले. वेचूंक जाय आशिल्ले? ए तपलेन कितें आसा तर? उदक. पेज करच्या पयलीं उदक बरें तापोवपाक जाय खंय न्ही? तेच विचारपाक तूं म्हाका येयल्लें? हय. आवय पळय गे इतले पुरो गाडींक जाय. चड जालें काय अर्दे बालदेन काडून दवर. कित्याक? हांव न्हाता मागीर. चल हांगसरले. हे सगळें म्हजें व्हडलें चित्र. आई आई आयकलो नाय हो आवाज म्हज्या मदल्या दुयेचो. यो गो पळयात आई म्हणून उलो मारलो आनी भितरच रावले. आगो घे ड्रिंक. तर हे म्हजे. आगो खंय जेवणाक बसला. उठ. पुस्तक बंद कर दे. तर ही म्हजी दुसरी धूव गीता. खूप हुशार. भरपूर शिकला. सगळे शिक्षण तकलेत ओव्हरलोड जाला म्हणून तकलेतली बेरिंगां स्क्रू मनिसा सगळे हल्ला. परतून पुस्तक उघडले. मैं कोण सांगले ना तकलेन शिक्षण ओव्हरलोड जाला म्हण. थापट पडले का बेरिंगां हालता. आता पळयात. मैं गीता पळयले. एका थापटान याददाश्त वता आनी दुसऱ्या थापटान येता. मनीस चड शिकलो काय अशेंच. पूण खरें सांगू म्हाका हो घरान टायमपास बरो. घरा कांय काम नासता तेन्ना हेजे तकल्यार थापट मारून मारून खेळटा. जात्रेची बावली कशी. तुमकां हाचें नांव कळ्ळेंच आसतलें. गीता लोकांक नमस्कार कर. नमस्ते गुरुजी. गीता तुजी अजून शाळा सोंपली ना गो. गुरुजीची बायल गुरुवार म्हणून थंय गेल्या. या फुडें बसलेल्या भुरग्यांक नमस्कार कर. नमस्कार. तुवें भितरल्यान उलो मारलो आनी येवपाक उशीर कित्याक केलो गो? आई हांव मगे पुस्तक वाचता वाचता बाथरुमानूच गेलें. मागीर थंयसरल्यान उलो मारप न्ही म्हाका. कित्याक?
तुझ्या व्हडल्या भयणीक बालदेन उदक काढून दवरला ते तुका न्हावपाक दिता आशिल्ल्या. बरें तुवें उलो कित्याक मारलो तो सांग. आई म्हाका मगे तुका एक प्रश्न विचारपाक जाय आसलो. शिकला हे चड आनी सद्दां म्हाका प्रश्न विचारता. विचार. चंद्र कितले असता गे? चंद्र कितें तुका टेनिस बॉल दिसल्या गो? कितले आसता काय म्हण कितें विचारता? चंद्र एकूच असता. मागीर तो सगळ्या वाड्याक कसो दिसता? आतां पळय हे किता एकूच. सदां तूं म्हाका पळयता पूण सगळे खंय पळयता? आगो तो वयर असता पण सगळ्यांक दिसता. हांव टेरेसार रावल्यार सगळ्यांक दिसतलें. एक एकदा दिसता आमच्या तकलेक जोरात थापट मारची कशें. आयुष्यभर मेकवान म्हणीत रावतली. आता चंद्राची म्हायती विचारता, फाल्यां स्वताचीच म्हायती सोदूक रावतली. ही पृथ्वी गोल फिरता न्ही गे? अशें आयकला. मागीर पृथ्वी वांगडा आमी कित्याक गोल फिरना? पृथ्वी अजून ल्हान आसा. ती आमच्या वांगडा गोल फिरच्यानी खेळटा. तूं व्हड जाला न्ही. तूं टीव्हीर क्रिकेट पळय. म्हाका एक सांग तूं कितले? हांव कितले? म्हाका विचारता. हांव सायकोलॉजी करता. तुजी सायकोलॉजी काबार जाली की तुका सायकेस्टिका म्हणून दाखयता. चल भितर. तर हे म्हजे दुसरे अभ्यास करून तुका ते दिता भशेन जाले जाय. नाका गो. घरान तसलो एक कॅरेक्टर आसा तो पुरो. तू नाचून दाखयता मुगो. दाखय. लोक वाचावले कशे दिसले काय बंद कर. हांव रोखडे येता. तो मेरेन तुम्ही हाका सहन करा. परतो बुक धरून स्टडी करता. बूक पडतो नासलो हांवूच परते रावन स्टडी करी. कित्याक? सायकोलॉजीन परतो विचार करचो पडटा. तुजे सगळ्यात आर्ते परते. आनी तूं आर्ते परते रावन सॉंग करते ती. आर्ते परते रावन सॉंगा करना. एक्सप्रेशन म्हणटा तांकां. एक्सप्रेशन डान्सान दाखोवचेच पडटा. तूं केन्ना डान्स केला? रिटा रिटा कितें आया बसिता? केन्ना मोठ्यान डान्स करता गो तूं? तुकाय म्हाज्या स्टडी डान्साचो डिस्टर्ब जालो. तूंय स्टडी करी. हांव भितर रांदताले. रांदतना म्हाजो डान्साचो डिस्टर्ब जालो. तुझ्या डान्सान जमीन हाडली म्हणून म्हजे तिनूय फातरूय हाडले आनी सगळी पेज वतली. पेज रकली तूं पेज कोणाक करी तर गो? तुमकां सगळ्यांक म्हजो नवो डिश तो. पूण आतां कितें फायदो वतली ती. बरें जालें सुटलें हांव. थँक्स म्हण म्हाका. म्हाजे खातीर फादर हाडले. नाजाल्यार ती पेज जेवची पडटली आशिल्ली. तुमकां म्हाज्यातली पाककला केन्ना दिसतली गो? तुका म्हाज्यातली नृत्यकला केन्ना दिसल्या गो? तुजी भयण काय बरी नाचता. तुवें व्हडली भयण म्हणून म्हाजी केन्ना तोखणाय केल्या? तोखणाय करपाक तुजो नाच तोखणाय करपाच्या लायकीचो तरी आसता. सासू दिश्ट केन्ना तोखणाय करपाची लायकीची आसता. हें मात खरें. सीता तूं तुजी डिश त्या चिमीचेर ट्राय कर. आमचेर ट्राय करनाका. तेणेन खावून शेपटी आलेली की समज बरी जाल्या. म्हजी डिश कुत्र्या. कोणाकूच म्हजी परवा ना. जालें पेरपेर सुरू. हांव शिकुना न्ही. मम्मा सांगी मगो तूं ल्हान आसतना खूब शिकला म्हणून. हांव पुस्तकां शिकूंक ना म्हणून म्हाका तुमी अशी करता. हे किता इतले शिकून फायदो कितें? आवय म्हणटा आपली मदली धूव पिशी. आई म्हणिना तूच म्हणटा आसतलें. हय हांवूय म्हणटा. इतके शिकला पूण प्रश्न आवयकूच विचारता ते लेगीत फालतू. रिटा पळय रे आवय कितें विचारता खबर आसा आमगो? दुदयाच्यो बियो दुदयान, चिकूच्यो बियो चिकवान, आपोलाच्यो बियो आपोलान. जाल्यार काजूची बी भायर कित्याक? मागीर मम्मान कितें म्हटलें? आवयन सांगलें काजू नाका जाल्यार बी भाजून खावपाक मेळटा म्हणून.
आसनाकात तुमच्या चड हांव शिकला लक्षान दवरात. तुझे प्रश्न आयकल्यार तू सगळ्यांक अनाडी कशें दिसता. शाणे मनीसूच प्रश्न विचारता, तुमचे सारखे अनाडी न्ही. तू म्हाका अनाडी म्हणटा. हांव तुजी भयण मगो. बरें केलें याद करून. म्हाका इतले दीस दिसताले आईन रांदपी दवरलो म्हणून. हांवें इतले दीस व्हडल्या भयणीचे फक्त गाजोवना म्हणून तू म्हाका अशें करता. गाजोवंक ना कित्याक तू सद्दां कितें कितें रांदून घालता मुगो. रिटा तू सगळ्याकून ल्हान मगो. मम्मा म्हणटा आपल्याक सगळ्यांक सगळीं चेडवां सारकी म्हणल्यार तिगाय सारकी. कोण व्हडलें न्ही कोण ल्हान न्ही. तू म्हज्यान ल्हान आसा, म्हाका रिस्पेक्ट दी. तू म्हज्याकून ल्हान मगो. तू म्हाका रिस्पेक्ट दिता. तुजी फालतू डिश खावन ओंकपाक येता तरी हांव म्हणटा बरें जालें म्हणून. इतली रिस्पेक्ट पुरो मगो. गीता तू म्हज्या डिशीक फालतू म्हणनाका. पयलीं सांगून दवरता. कितें करतले मेकोनू. हें कितें केलें गो तुवें. रिटा तू चड उलयनाका. तुजेरूय एक मारतले. म्हाजेर कितलें मारलेलें म्हाजी याददाश्त वचची ना. तुका हांव एक दीस अशी डिश करून खावपाक दितले की तुजी याददाश्त वतली आनी मागीर म्हणटले मैंने क्या खाया था. हांव तुजें नांव मम्माकूच सांगता. मम्मा कितें सांगतले गो बाय. मेकोनू. आतां ह्या बावलेची चावी कोणी घेवन आयली. सिद्धांत रिटा तुका कितले फावटी सांगले ताका दीदी म्हण आनी त्या गीताक ताई. मेकोनू. तू ताई हे. सीता तू त्या गीताचे थापतकले थापण कित्याक मारले गो. हांव सगळ्याकून व्हडलें मगे. बापायक भायर फोन करून विचारू. हांव व्हडलें तेन्ना ही दोगी जाणां घरान नाशिल्ली म्हटल्यार हांव व्हडलें. नासली कॉलेजीन गेल्ली दिसता न्ही गे मम्मी. म्हजी शाण्या ती कालची गजाल उलयना जल्माची गजाल उलयता. सीता तू व्हड रिटा धाकटे. मेकोनू. तू मदले हे. कितें आतां पयलीं जाग्यार हाडुया. मैं गीताऊ. मैं सीता हूँ. मैं रिटा हूँ. हांव कित्याक वळखी रावूं. मैं दीपा हूँ. तू दीपा खंयची गे. तू मम्मी मगे. तुजी मगो अक्कल नाच करता करता धपडान पावल्या. आवय एक प्रश्न विचारता. अक्कल धपरान कशी पावता. जालो करोडपती सुरू. तुजो स्क्रू कसो लूज जाला तशीच. पूण म्हज्यान स्क्रू कच्च्यान आयलो. तुज्या वेळार गुळी गिच्च्या सांडून स्क्रू घेयलो तो स्क्रू तुज्या तकलेन गेला. पूण आतां तो लूज कसो जालो. मेकोनू. आवय हे कितें केलें तुवें. चड प्रश्न केले काय ताका अशेंच करचें पडटा. ताका मातशी वेळ असोच आसूं दी. म्हाका सांगा तुमी झगडटाली कित्याक. हांव सांगता. रिटा तू धाकटें मुगो. तू कित्याक सांगता. तू सांगे मगे आपल्याक तिगाय चेडवां सारकी म्हणून. जग मारलें आनी अशें तेणें केन्ना म्हटलें. सांग तूच सांग. शॉर्टकट सांगू. कित्याक पॅन्टीन सांगूंक जायना. शॉर्ट आनी स्कर्ट घालून सांगपाक जाय. शॉर्टकटान गे. तुमची झगडी कट कर आनी म्हाका सांग. सीता म्हणटा आपलें रांदप बरें. गीता म्हणटा आपलें शिकप बरें. हांव म्हणटा म्हाजें नाचप बरें. तूच सांग कोणाचें खरें. अरे वा हे दे व्हडलें रामायण तुवें अर्ध्या मिनटान सांगलें. शाणे म्हाजी पोर. मेकोनू. तू बी मेरा पोर. कितें. मैं गीताऊ. मैं सीता हूँ. मैं रिटा हूँ. या वेळार हांव उगीच रावलें बरें नाजाल्यार म्हाजी धाकटी धूव तितून प्रश्न करतली. त्या प्रश्नार म्हाजी व्हडली धूव अनेक प्रश्न करतली. आवय आमचो प्रश्न सोडय. गुरु म्हाका हांगसरल्यान सोडय. आवय पप्पाचें नांव हें न्ही गुरुदास न्ही गे. तू गुरु कित्याक म्हणटा. आगो हांव खरें घोवा गुल्लो ना खरें गुरुवा गुल मारता. आता विचारा तुमचो प्रश्न. हांव विचारता. तू प्रश्न विचारपाक जन्माक आयला. विचार. शिकप व्हड रांदप व्हड काय नाचप व्हड. तिनूय व्हड. तशें न्ही तुका आमच्या तिगाय भितरले कोणाचो बूट चड आवडटा तें सांग. कोणे लेखकान सांगला की तू सांग तुजें आवडटें नाटक खंयचें तें कितें सांगपाचें. सांग गे मम्मी. म्हाका जाय ते गुण तुमच्या तिगान आसा. म्हणजे तुका म्हाजें रांदप आवडना. तुजी त्या पेचेक आनी म्हाज्या शीतकडेक कंपेर करूं नाका. म्हजें शिकप आवडना. म्हजें नाचप आवडना.
तुमची हे गुणान माझी तकली आउट केल्या. म्हाका हांव दिसता मेंटल हॉस्पिटलान आसा कशें. तुम्ही सगळी पिशी आणि हांव नर्स. आवय तुका आम्ही पिली दिसता. हीच किंमत मागे म्हजी शिक्षणाची आणि माझी नाचाची. शेजारचे वैशाली जाणा आमगे रांदपाक कळना म्हणून ताका घोवान परतून धाडले आणि त्या गौरीक शिक्षण ना म्हणून ताका अजून नवरो मेळना. आता हांव कोणाचें सांगू? तू कोणाचेच सांगू नका. तू उगी राव. तुमका सगळ्यांक सांगता म्हज्यातलो एक तरी गुण तुमच्या आसा. तुवें सांगल्या बगर आमकां कशें कळटले. तू रांदता तशें आमी रांदना. तुझी त्या कडेक आनी पेजेक कंपेअर करू नका. तू शिकला तशी हांव शिकोंक ना. हांव कमी शिकला तरी तुझे प्रश्न हांवूच सोडयता. आता सांग तू रिटा. हांव तुज्या भशेन घोवाक नाचयतलें. कितें? फाटी डॅडी सांगी ही बायल आपल्याक खूब नाचयता म्हणून. म्हज्यान एक गुण आसा तो तुमकां खबर आसा. तुवें सांगल्या बगर कशें कळटले. म्हज्यान मोग करपाचो गुण आसा. हांव चिमणीचेर मोग करता. कुत्र्या वांगडा लग्न जातलें. कुत्र्या वांगडा कोण लग्न जाता. जायना मगो. ओगी राव. हांव मनशाची उलयतां. तुमकां खबर आसा म्हाज्या आनी हांची लग्न कशें जाल्लें तें. हांव जाणा दोगांयनी एकामेकाच्या गळ्यात हार घातलो. तुज्या गळ्यात मगो हात घालता रे. मदीं उलोव नाका. आमचो लव मॅरेज जाल्लो. म्हळ्यार तूं पळून गेल्ली. लव केला म्हणल्यार पळून वचूंक जाय. बरेपणान लग्न जावंक शकना. दोन्ही फॅमिलीक आमचो लव मंजूर जालो आनी तेंच्यांनी मान्यताय दिली. लवाचो मागीर अरेंज केलो. म्हळ्यार तुका तुजो पयलो मोग मेळ. पयलो मोग म्हाजो न्ही तांचो. म्हाका हांवें जाय ते चेड्यांक घुवणान उडयल्या. म्हणजे हो तुज्यातलो पयलो गुण तर. हय आनी होच गुण म्हाका तुमच्या तिगां मदीं जाय. शी आवय तुका तुजी चलयो पाड जाल्ल्यो जाय. म्हळ्यार हांव पाड आशिल्लें. तुज्या लग्नाचें वय जालां मगो तुका खबर आसा. दिसभर रांदीत आसता. लग्नाचें केन्ना चिंतलें. जशें तूं तोपान बुडिल्लें आसता तशें हें पुस्तकान शेणिल्लें आसता. आनी हेजी नाचून फिगर आउट जाला. तुका जाय कितें आमच्या कडल्यान. म्हाका तुमच्या जिवितांत रोमॅन्स जाल्लो जाय. शी तुज्या असले सीता रोमॅन्साक शी म्हणटा म्हणून भारताची लोकसंख्या पयल्या नंबरार पावल्या. आमी अशी आशिल्ली नाका तुका. अशी म्हणल्यार कशी. पिशी कशी. एकदां दिसता घरांत 3 माकडां आसा कशी. आवय तू आमकां माकडा म्हणटा. तू रडटा कित्याक गो? तिणे आमकां माकडां म्हणूंक ना. म्हणूंक जाय आशिल्लें जाल्यार माकडिणी म्हणटाली आशिल्ली न्ही गे मम्मी. तूच सगळ्यात व्हड माकड. आगो बदला स्वता. नाजाल्यार फाल्यां तुमी दुसऱ्याच्या घरा वचून तुमची माय म्हाका गाळयो घालतली. कसली चित्रक जन्माक घातल्या काय म्हणटली. स्वताक बदलप म्हळ्यार कितें. तू कॉलेजीक वता मगो तरी तुका खंयच्या चल्याचो फोन आयला ना. म्हळ्यार तुका दिसता आमी चल्याच्या मोगान पडचेशें. म्हाका तुमी बदललेली जाय. मागीर तुमी चेड्याच्या मोगान पडा जावं ते जिमीच्या. आवय बाय लोकांनी आमकां तुका बरी म्हणिल्ली नाका. भायर लोक तुमकां चित्र म्हणटा. कार्निवलाक खंय ट्रकार धरून तुमकां भोंवूंक जाय. आनी तुमच्या खातीर म्हाका नांव पडला किंग मोमो. आवय एक प्रश्न विचारता. किंग मोमो म्हळ्यार कितें. आवयचो घोव तुज्या. डॅडीचें नांव किंग मोमो. डॅडीक भायर वचून दुसरो बारसो केलो. तुजेर एक थापट मारून तुका पायण्यान घालतले. तुमकां सगळ्यांक सांगता तुमचे नखरे खूब जाले. स्वताक बदला. स्वताक बदलपा आमी कोणाच्याच मोगान पडची ना. सांगता तुका हांव फक्त डान्साचेरूच मोग करना. हांव खंयच्याच चल्याक स्वताक गुंतवून घेवपाना. हांव फक्त पुस्तकांक गुंतलें. हांव आयदनां बरोबर काळें जालें आतां पूण लग्न मात करपाना. तुम्ही चिंता आसतली कसली बायल काय म्हणून. स्वताच्या चेडवाक मोगाच्या दर्यान धुकलून दिता. आवयक भुरगीं बऱ्या मार्गान गेल्ली जाय पूण ही आवयक वायट मार्गान धाडटा. पूण एकदां बऱ्या मार्गान वचचे खातीर वायट मार्ग धरचो पडटा न्ही. शेवटा हांव 3 भुरग्यांक
मातसो खर तरी हांवें कोणाची तरी मदत घेवंक जाय. कोणाची घेवंक मदत? याद आयली. म्हजी एक इश्टीण आशिल्ली. वांगडा खेळटाली, वांगडा शिकताली. खूब वर्सां जालीं. ताका कोणूच ना. ताकाच मदतीक आपोवया. पूण ती आतां खंय रावता? ताचो फोन नंबर. ताका सोदूंक वेळ वतलो न्ही. पूण भिनाकात. नाटकांत खूब वर्सांनी 2 वरां खातीर मनीस येता. म्हज्या इश्टांनीक अशें दाखोवया. हांव कितें करता? अशें बसता. इतल्यान दाराची बॅल वाजूंक न्ही. कोण? हांव जाणा कोण तें. तरी असो प्रश्न करता. नाटक न्ही हें. हांव दार उगडटा. कशें आसा कशें आसा कशें आसा? हांव अजून घराकूच आसा. तूं कशें आसा? कशें आसा म्हणत भितर आयले. आगो कितल्या वर्सांनी आयलो मगो तूं. मातशें अजापान यो. चल परत एंट्री घे. दीपा खंय गो तूं? ओ दीपा कशें आसा गो? कोण शोभा गो? ओय, कितल्या वर्सांनी गो. कितलें चेंज जाला गो तूं. पयलीं चुडीदार घाली आतां साडी न्हेसता. तूं बी कितले चेंज जाला. पयलीं हातांत घडयाळ घाली आतां हातींत कांकणां घालता. पकड धरपाची तुजी संवय अजून वचून गो. कशें आसा तूं? तुजो घोव कितें करता गो? तुजो घोव कितें करता गो? माझो घोव भायर आसता. तो केन्ना कितें करता म्हाका कशें कळटलें. म्हजो घोव भितरच आसता. हांवें तुजी खूब याद केली. हय इतल्यान तूं आयलें. म्हाका मगो तुजी मातशी मदत जाय आशिल्ली. सांग कितें जाय? तुजे खातीर जीव सुद्दां दिवपा रेडी गो हांव. म्हाजो मात जीव घेना गो. ना गो सांग कितें करूं? म्हाका 3 चली हा. तिगाय मातशी आपल्याच जगान शेणिल्ली आसता. म्हाका तेंचे मदीं बदल जाल्लो जाय. तेंचे लग्नाचे वय जाले तरी ते आपली पिशेपणां सोडिना. तेंच्या जिवनात रोमॅन्स जाल्लो जाय म्हाका. ती हाता भायर वचून रोमॅन्टीक जावन पळून गेली जाल्यार गो. तोच भंय दिसता गो. आयडिया एअरटेल. म्हाका सुचलें. तांच्या जिवितान एक चली घालया. हांव तांकां रोमॅन्टीक करता आनी तूं कितें पयशेपण उलयत गो. लोक कितें चिंततले. आगो चलयेक चलो करून तांचे मदीं ताका मिसळपाक लावया गो. हय हय अशेंच करया आमी. त्या चेडवाक सांगपाचें की त्या तिगां चलये कडेन रोमॅन्टीक वाग म्हणून. मागीर तांकां खरें कितें तें सांगपाचें आनी तांचें सैरीगत करून लग्न करून दिवपाचें. फक्त आतांचे मातशे भूत तेंचे तकले वेल्यान मोडोंक जाय न्हय. म्हजी मुगो चली आसा किरण. ताका ल्हानपणाच्यान आमी चल्या सारकोच वाडयला. ताका चलो म्हळ्यार खूब उमेद जाता. किरण शरिरान चली आसले तरी चल्या सारकें वागता सामकें. पूण कोणें ताका चलो म्हळ्यार सामकी उमेद जाता. पूण तांकां कितें सांगया. सांग गो किरण आत्यालो चलो म्हणून सांग गो. पूण तांकां आतीच ना जाल्यार. मार गो बेश्टी बंडला. परत कितें जालें जाल्यार हांव परत एंट्री घेता. हय तशेंच करया. चल तूं आतां. तुजी एंट्री सोंपली. कितें सोंपली? इतल्या वर्सांनी मेळ्ळा मुगो तुका आनी च्या तरी विचार मुगो. अशेंच धाडटा म्हाका. तुका च्या विचारली काय तूं हय म्हणटलें. मागीर हांव च्या हाडून भितर एक्सीट घेतलें. मागीर तांच्या तिगां भितर कोण एकटे हांगा येवन तुज्या कडेन खोबऱ्याक बसतलें. असल्यांनी नाटक वाडटलें. त्या परस तुवें एक्सीट घेतिल्ली बरी. बरें बरें वता गो.
किरणाक धाडून दिता. बरें करू ना. बाय. हय हय किरण फाल्यां इथून झोपूच जातलो. खूप वर्सांनी आयिल्ली इश्टी खूप बेगीन गेली. तर फाल्यां शोभाची चली किरण येतले. फाल्यां म्हळ्यार आजूच येतले. फक्त एक ब्लॅक आउट जालो की जालो. पूण आमी ब्लॅक आउट घेवया नाका, कारण हांव तुमकां सारकें वळखता. ब्लॅक आउट केलो की तुमी चलूंक लागतले. ब्लॅक आउट करू नाका रे. हांव एक्सीट घेता. किरणाक एंट्री घेवन दी. हॅलो. फाल्यां रातचे 9:30 सुमार श्रीची वाळवंटावर मिरवणूक आसतली आनी ताजे नंतर ठीक 11:30 कोंकणी नाटक आसतलें. एक्टींग. सगळ्यांची डेड बॉडी, कोणाचोच आवाज ना. मम्मी सांगताली या घरान चित्रां आसात म्हणून. वणटीर सुद्धा चित्र दिसना हांगा. आवय तू कोण सो दिसता तुका? म्हाका तू चलो कसो दिसता. खरेंच? हांव चलो कसो दिसता तुका? म्हाका न्ही कोणे चलो म्हणलें की बरें दिसता. बरें दिसता? कित्याक बरें दिसता? चल्याक चलो म्हणचे नाल्यार कितें चली म्हणटले? सोडून दी? आमलेट पडली जाल्यार सकयल कितले त्रास करून केल्या ती हांवें. आमलेट करपाक तुका एक कुकराचें धांकण मेळ्ळें. तुका खबर आसा आमलेट करपाक ताती फोडचें पडटा ते. आमलेट करपाक ताती फोडचें ना जाल्यार कितें नाल्ल फोडटलें. कितें? कांय ना. या आमलेट घेवन खंय वता तूं? आवय एक मातशी आमलेटीची टेस्ट दाखोवपाक जाय आशिल्ली. हांव टेस्ट करूं? पूण तूं कोण? आतां तुवें सांगली न्ही गो हांव चलो म्हणून. हांव टेस्ट करता. वा, हाका आमलेट म्हणटात. तुजे हाती पळोवया. कित्याक? ज्या हातान इतली बरी आमलेट जन्मात घातल्या ते हात चाटपाक जाय म्हाका. खंयच्या कुसलेल्या तात्याची केल्ली म्हणून कोण जाणारा आमलेट. हाच्या घोवान हाच्या हाताचें जेवण खावच्या पयलीं विश खावचें. आई तू कोण सो दिसता तुका? चलो कसो दिसता? वा, तोच प्रश्न तेच उत्तर भयणी सोंपतात. हें कसलें पुस्तक? रामायण. हांवें रामायण वाचलां. हय, तशें जाल्यार आईक विचारपाचो प्रश्न तुकाच विचारता. विचार. राम कोण? रामदेव हिरो. रावण कोण? रावण राक्षस विलन. हय, जाल्यार म्हाका एक सांग. रावण सीतेक विमानान उबारून व्हेले, पूण सीतेक सोडोवपाक रामाक फातराचो पूल बांदचो पडलो. रावण विलन जावन सुशेगाद विमानान गेलो, पूण राम हिरो जावन ताका पूल बांदचो पडलो. अशें कित्याक?
वो प्रश्न काय चक्रव्यूह गो? सांग मरे उत्तर. जर राम विमानान गेल्लो जाल्यार ताची आनी हनुमानाची भेट कशी जातली आशिल्ली? जर हनुमानाची भेट जावंक नाशिल्ली जाल्यार तो रामायणान कसो येतलो आशिल्लो? रामायणान येवना जाल्यार ताची देवळां कशी जातली आशिल्ली? आनी हनुमानाची देवळांच जावना जाल्यार तूं शेनवारचें तेल ओतपाक कोणाचें वतलें आशिल्लें? आवडले म्हाका तुजें उत्तर. तुजो प्रश्न इतलो सोबीत आशिल्लो. खरेंच तुवें तकलेची तोखणाय करूशी दिसता. कितले प्रश्न आसतले काय हे तकलेन? आई म्हणटा म्हजो स्क्रू लूज म्हणून. लूज हांव टायट करूं? मेकोनू. ओदळ म्हाका विचारताली गो कोण काय म्हणून आतां स्वताक विचारता. मेकोनू. दी तुजो बूक दी. तुजें नांव आसा जाल्यार पळोवया. हो बूक काय तांदळाचो साक गो. धर. हजर. मेगिता. खबर आसा जाल्यार म्हाका कित्याक विचारता ओदळच्यान? तुवें म्हजी तकलेर थापट मारिल्ले. थापट न्ही फक्त 4 बॉटल आयिल्ली. म्हाजी तकलेर थापट मारले की म्हजी याददाश्त वता आनी परत मारले की परत येता. वो आनी खंयच्या जंगलांतलो रोग जाला हेका? म्हाका एक सांग, हांव आवडलो तुका? आ? आवडलो जाल्यार मनान दवर आं, तकलेन दवर नाका. कित्याक तकलेर हात मारले तुजी याददाश्त वता न्ही. मनान दवरलो की मनानूच उरतलो. हे म्हाका लज दिसता. पयले फावट चली चलीक रचून गेलें आसतलें. मम्मा. आई होच क्वेशन. आई जाली, मम्मी जाली, आतां आवय. सगळ्यांची वेगळी वेगळी आसा कितें मम्मी हांगा? कितें? तूं कोण? तूं कोण? येता तो एकूच प्रश्न विचारता. तुका कोण सो दिसता? जोकर कसो दिसता? त्या भेण्या आनी वारी मदीं ही हिरवी मिरसांग खंयच्यान आयली काय? कितें म्हटलें? कांय ना. हें कितें? सांग तूं कोण? सांगलें न्ही गो आतां चलो म्हणून. चलो? हें कितें? हें वॉक मॅन. हांवूय मॅन. वॉक करत आयला. तुका पदां आवडटा? ना हांव डान्सर. म्हाकाय नाचपाक कळटा. खऱ्यांनीच? जावं कोणी तरी मेळ्ळो. हांव एक मेल पार्टनर सोदतालें. चल आमी नाचोया. वो माझा मेल पार्टनर. तो कॉम्प्युटरांतल्यान भायर कसो आयलो? तो माझ्या डान्सातलो मेल. चल हांगसरले भितर. कोण रे तूं? हांव कोण? हो तुका सांगच्या परस हांवेनच सांगिल्लें बरें. हांव चलो. तो दिसता. नांव सांग. जाव बाबा. काय हांव चलो कसो दिसलो? तूं अदर्शन कोणा कडेन उलयतालो? लोकांकडेन. तुका खंयच्या डायरेक्टरान तेंचे कडेन उलोवपाचो अधिकार दिलो? ह्या नाटकाचे सूत्रधार हांवूच तेंचे कडेन उलोवंक शकता. एक नाटकान 2 सूत्रधार आसूं शकनात. पूण ह्या नाटकात दुसऱ्या सूत्रधाराची गरज ना. तुवें खंयचो रोल करपाक एंट्री घेतला तो सांग. हांव किरण. त्या तिगांच्या हातीचो चलो. तूं किरण? तुका शोभान धाडला? हय. ह्या जगानूय शोभानूच धाडला आनी ह्या घरानूय बी शोभानूच धाडला. हात दी. आनी हांव कितें करूं? हातान हात दे. नाईस टू मीट यू. आय टू मीट यू. कितें? जितली इंग्लीश कळटाली तितली मारली. तूं हांगा कितें आयला तुका खबर आसा न्ही? हय. तुजें अर्दें काम केलां हांवें. तुजे तिनूय चलयांक इम्प्रेस केलां हांवें. फक्त तूं भिनाका. ती फक्त आतां मोगान पडपाची उरल्या. मोगान पडलें की तो मागीर तांकां मोगाचो फोकीत तो शिकयतलो. इतलें फास्ट? म्हाका ती मोगान पडिल्ली नाका. ती बदललेली जाय. ती बदलली काय तांचे लग्न करून दितलें हांव. पण हितून म्हाका कितें मेळटलें? तुका हांव चुडीदाराचो कपडो दिता. नाका नाका. तो शिवपाक पयशेय दिता. नाका हांव चुडीदार घालना. तर तुका कितें जाय? फुडल्या नाटकान हांव सूत्रधार जातलो. बरें. फुडल्या नाटकात तूच सूत्रधार जा.
तू मात तुझं कॅरेक्टर सोडी नाका. हांव तुमकां हाची वळख करून दिता. हो किरण तुमच्या आतेचो चलो. किरण हे सीता, हे गीता आनी ते रिटा. वो आमच्या आत्याचो चलो पूण आमकां आत्याच ना. आते ना न्ही आसा तुज्या बापायन तेका सांगू ना. पूण कित्याक सांगू ना? आता तुका कितें म्हणून सांगू हांव. तुमचे आते पळून वचून लग्न जालें म्हणून तुमच्या आत्याचे आनी बापायचे बरेपण गेलें. पूण मम्मा तुमची लव मॅरेज मगे आत्यानूय तेंच केलें. तुमचे आते पळून वचून लग्न जालें डॅडीच्या दुश्मना कडेन म्हणून तुझ्या आतेचे आनी डॅडीचे बरेपण तुटलें. मागीर आतां कित्याक लागीं गेलें? आता ते तुमच्या बापायन लागीं करू ना हांवें लागीं केला. भयण आनी भाव एक जावूंक जाय न्हय. हो तुमच्या आतेचो चलो कांय दीस आमगेर रावतलो पूण हांचो फोन आयल्यार कांय सांगू नाका आतां. हाका कितें जाय नाका तें मातशें पळयात. किरण हें तुजेंच घर आसा समाधानी राव आं. काळजी घेयात त्याची. हांव तुज्या खातीर कितें करून हाडूं? तुका कितें बरें कळटा तें करून हाड. हेका कितें जालें? तू तेज्या कडेन लाग दिवं नाका. तेजो स्क्रू लूज आसा. आनी तुजो? म्हाका स्क्रू ना. ह्या वॉकमॅनाक स्क्रू आसा. तुका नाच करपाक कोण शिकयलो? तुज्या आत्यान. आते डान्सर? हांव ल्हानपणां रडलो की म्हाका ओगी करपाक तुज्या आते डान्स करून दाखयताले. तेका पळोवन हांव शिकलो. म्हाका तुजो डान्स खूब आवडलो. आनी हांव आवडलो ना? हांव नुकळो. हें फारावलें शुवर. हें फारावपाक येता. एक प्रश्न विचारू? तरी बरें. ह्या वेळार महाभारत ना म्हणून हातान. मोग म्हळ्यार कितें? मोग म्हणल्यार लव. हांव अनुवाद विचारना, अर्थ सांग. तू लजत भितर गेलें, लजत परत भायर आयलें. तू भितर म्हाजोच विचार करताले न्ही. ताकाच मोग म्हणटात. म्हटल्यार म्हाका प्रेमरोग जालो. तुज्या त्या मेक ऑन हो रोगापेक्षा हो रोग बरो. केन्नाय जिवनात रोमॅन्टीक जावपाक जाय. आईक आमी अशीच जाल्ली जाय आसली. मागीर आई खातीर तूं स्वताक बदलचें ना. तुका पळयल्यार स्वताक बदलू कशें दिसता. त्या रिटा भशेन नाचू कशें दिसता. मागीर कोणे हाडयला तुका? कर नाच, बदल स्वताक. तूं म्हजो पार्टनर जातलो? ओदोळा हांव ते रिटाचो पार्टनर जाल्लो. कितें? हय, आमी नाचताले दोगय जाणां. तू रिटाचो डान्स पार्टनर जा पूण म्हजो लायफ पार्टनर जा. हांव वयस. तुजे आतेचो चलो अजून घरान येता थंय आसा आनी कपडे सुद्दां बदलू ना. आनी तुवें कपड्यांक बुराक मारून डायरेक्ट मनान उडी घेतली. हेंय फारावलें. आतां हेंच फारावपाचें उरलां. कितें गो किटली घेवन कोणाक हॉस्पिटलांत पेज दिवपाक वता? तुका कशें कळ्ळें म्हाका पेस करपाक कळटा ती? तुका आनी कितें बरें कळटलें? कितें? काय ना. त्या किटलेन कितें आसा? हांवें आयज इडली केल्या. किटलेन इडली? आमगेर इडलेचें आयदन ना न्ही म्हणून किटलेन केल्या. तशें जाल्यार ती इडली न्ही किटलीच. हांवूय त्याच विचार करतालें. तूं आनी कितें बरें चिंततलें? हांव तुका बूक दितां. ताचे वयलें बरें बरें करूंक शीक. म्हाका वाचूंक कळना. म्हज्या वाट्याचें तूंच वाच. पयलीं म्हाज्या दोळ्यांचेर आनी नाकार कितें बरयलें तें पयलीं वाच. म्हाका दिसना. तूंच सांग. एका दोळ्यार की बरयला, दुसऱ्या दोळ्यार र बरयला आनी नाकार ल. सॉलिड मग तूं. ह्या किरणाचे 3 कुडके केल्यार 2 दोळ्यान धंगशिला आनी 1 नाकान धंगशिला. खरें सांगू? ओदोच्यान कितें फोड सांगतालें? सांग गो. म्हाका हे 3 कुडके करून म्हाज्या मनाक धंगसूंक खूब आवडटाले. हेंय फारावलें. लजून धांवलें. हाडिल्ली किटली घेवन धांवत गेलें. म्हाकाय कळना. सगळीं जाणां एंट्री घेता एक्झीट घेता. म्हाजें एक्झीट केन्ना काय? हें दिपा खंय उरलें? दिपा दिपा तुका मात्तूय अक्कल ना? कितें जालें? दीपा म्हण म्हाका कितें म्हणटा? आनी कितें म्हणू तर? तू हांच्या आतेचो चलो जाल्यार हांव तुजें कोण जालें? मामी. मामी जाली मुगो. मागीर म्हाका मामी म्हण. पण आमी घाट्यांकूच मामी म्हणटात न्ही. घाटी अशी समजून मामी म्हणटा. खरी मामी समजून मामी म्हण. आता सांग तू उलो कित्याक मारी? सगळ्यांची एंट्री जाता एक्झीट जाता. म्हाजी एक्झीट केन्ना? ह्या हॅलोजनान म्हाजो मेकअप सुद्दां देंवलो. फुडले फावट
हॅलोजन घालनाका ताच्या वाटाचो सायसाचो बल्ब घाल म्हणून. तुका एक्झिट दा पयली सांग आमचे काम खंय पावलं तें. तुझे काम जालें. तुजी तिनूय चलयां रोमॅन्टिक जाली. इतलें फास्ट. फास्ट करचें पडलें नाजाल्यार हें 2 अंकी आशिल्लें नाटक 3 अंकी जातलें आशिल्लें. आतां चल तूं भितर एक्झिट घे. आनी स्टेजीर कोण? कोण ना कोण तरी येतलो. दीस दाखोवपाक ब्लॅकआउट करीत जाल्यार हे लोक उठून चलूंक लागतले. तूं चल. आयकले न्हय तुमी म्हजे चेडवां मोगान पडल्या. आतां तांकां कोणूच चित्रां म्हणची ना. कोणूच तांकां माकड म्हणची ना. माकड तांकां हाऊस म्हणटा दिसता. आतां तांकां लगीन म्हणल्यार कितें तें कळटलें. आनी हांव एक एकट्याचें लग्न करतलें. आतां सद्या हांवूच एक्झिट घेता. कित्याक जाणा हो फोनचो हांगा दवरला ताचो उपयोग जावंक जाय न्हय. नाजाल्यार तुमी म्हणटल्यार घर कशें दिसूंक जाय म्हणून तुमी हांगा फोन दवरला. तांकां तिगांकूय ह्या फोनाचो उपयोग करूं दी. हॅलो हॅलो बापूय बापूय हांव सीता. रामाक फोन करूं ना तुमकां फोन केला. हांव सीता तुमची चली. तुमकां सदांच गॅस करून दिवची पडटा. आवय बी कशी आसा काय विचारना. कोणाची आवय? म्हाजी. तुमची बाय. सोडून दिया. आवय सोडून दियात म्हणना. हो विशय सोडून दियात. हांवें तुमकां फोन कित्याक केल्लो जाणा. म्हाका एक तुमकां गजाल सांगपाक जाय आशिल्ली. बापूय म्हाका मरे मोग जाला. रोग न्ही. चल्या कडेन नाजाल्यार कितें चलये कडेन जातलो. नांव की 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 किरण. फुडलें मागीर सांगता. हॅलो बाबा हांव गीता. गीता तुमची चली. सदां याद करून दिवची पडटा. तुमकां कितें सांगपाक जाय आसलें. हांव मरे मोगान पडला. फोनान न्ही रे मोगान. नांव की की किरण. बाबाक डायरेक्ट नांव सांगलें. पिशी कशा मेको न्हू. हांगा कोणूच ना. हेजेर थापटपणी मारलें. मे गीता. मैं रिटा चल भितर. हॅलो डॅडी हांव रिटा उलयतां. कोण रिटा विचारचे पयलींच सांगता. तुमचे धाकटे चेडू. फोनाचें बील वाडयनासतना सांगता. म्हाका लव जाला. नांव की की किरण. चल दवरना. खरें म्हणल्यार फोनाची बॅल फोन हांव वाचपाचें आशिल्लें आनी हांव कोण उबारपाक आशिल्लें. हो आमचो संगीतकार सदांच उसरांत बॅल वाजयता. एक एकदां रिसिवर कानाक लागसान आतां तो रिसिवर सोदता पळय. हांव अशेंच करता. डायरेक्ट फोन उबारता. हॅलो कोण गुरुदास. हें नांव खंय तरी आयकलां. अरे आमचे हे कितें म्हणटा. कशें आसा. हे पळयात. फाटीं तुमी 10 साडयो धाडून दिल्ल्यो. तांचे मॅचिंग ब्लावज धाडून दियात. ब्लावज कुशीक दवरूं. नाका जाल्यार कितें उलयता. विशय कुशीक दवरूं सांगा. म्हाज्या चेडवाचें लक्ष ना. अशें कित्याक म्हणटा. तिगाय मोगान पडल्या आनी एकाच चेड्याचें नांव घेता. हांव तुमकां मागीर सगळें सांगता. म्हाका दिसलें हो फोन लोकल म्हणून. पूण हांणी एसटीडी फोन मारलो. आतां पूण कितें करया. किरणाक दाखोवया. किरण किरण. कितें जालें मामी. आमी जिखलीं. हय दोनीन कितले काडले. हांव क्रिकेटीचे उलयना. आमी दोगांय जिखलीं.
तिघांनी हांका फोन मारून सांगलो की ती मोगान पडल्या म्हण. आता फुडे कितें? तांकां भायर आपोवया. हांव आपयता. सीता, गीता, रिटा. पळयलें न्हय, मोगान पडिल्ली चेडवां आवाज उलो मारतनी खंय येता? तूं उलो मार. सीता, गीता, रिटा. आवाज येतो न्ही, कोंबड्यो कश्यो भायर धांवत आयल्यो. चित्र कशें उबी रावल्या. आगो तुमच्या गळ्यात मेडल घालिना, लायनीन उबी रावल्या ती. सीता, ती बापायक फोन करून कितें सांगलें गो? सांगले खरे ते म्हाका मोग जाला म्हणून. गीता, तुय गो? सांगले मोगान पडला म्हणून. रिटा, सांगलें गाव घाल म्हणून. तुम्ही तिघांय मोगान पडल्या. या आवयक सांगचे पडली बापायक फोन करून सांगले. आता तिघांय आपापल्या मोगाचें नांव सांगात. किरण. तुम्ही दोघ जाण किरणाचे हांव मोग करता, पयलीं सांगून दवरता. किरणाचे मोगान पयलीं हांव पडिल्ले. तू पयलें जाल्यार हांव निमण्या पयलीं हांव. सगळ्याकून व्हडलें हांव. म्हाजें लग्न पयलीं जातलें म्हणजे किरण म्हाजो. आज मेरेन तुजेर सूट जायना ते कपडे हांवें घातल्या. आतां तुजेर किरणूय सूट जायना. हांव तुमचे दोगांचे कपडे घालना. हांव कितें करूं? तुजी व्हडली भयण आसा तूं स्वताचो विचार करता. आवयच्या म्हऱ्यान तुम्ही झगडटा. लजय दिसना. तूच सांगितली की आमकां रोमॅन्टीक जाय म्हणून जाली रोमॅन्टीक. रोमॅन्टिक जावपाक एकूच वर आणि एकूच मुहूर्त मेळिल्लो. तुम्ही ज्याच्या मोगान पडल्या ताका तुम्ही विचारला की तो कोणाच्या मोगान पडला. किरण, सांग तू कोणाचेर मोग करता तो? तो म्हाका पसंत करता. ताणे म्हाजी आमलेट खाल्ल्या. ताणे तुजी आमलेट खाल्ली? काय जावं न्ही. बेगीन डान्स कर आणि जिरय दी आमलेट आणि सांग तू म्हाजेर मोग करता म्हणून. मामी, म्हाका ह्या सगळ्यांतल्यान सोडय पळोवया. म्हाका एक्झिट दी. हांव यांच्या आतेक क्लायमॅक्स चालू असताना एक्झिट घेऊ नाको. हांव यांच्या आतेक आपयता. शोभा, शोभा, एमर्जन्सी आसा. बेगीन एंट्री घे. कशें आसा, कशें आसा, कशें आसा? ही तुझी दुसरी एंट्री. कशें आसा न्ही, कितें जालें काय म्हणया. परत एंट्री घे. किती झाले? तुका आमी कितें बेरी दिसता? 3 पावटी कितें विचारता? ही आमची आत्या. हांव सीता. सगळे रांदूंक जाणा, सगळे दवरूंक जाणा, सगळे परतूंक जाणा आनी सगळे उडोवंकूय जाणा. आत्या, हांव तुमच्या किरणाचेर मोग करता. म्हाका तुमची सून करा. आत्या, सून कर. आत्या, हांव गीता. खूब हुशार. बूक उगडूंक जाणा, वाचूंक जाणा, बरोवंक जाणा, दाखोवंकूय जाणा. आत्या, म्हाका तुमची सून कर. आत्या, सून कर. आत्या, हांव रिटा. ही जीन्स पॅन्ट घालून घरभर नाचता. दिसा 4 फावटी नाचलेल्या घरान साल मारपाक गरज ना. आत्या, म्हाका सून कर. आत्या, म्हाका सून कर. आत्या, सून कर. आत्या, सून कर. आत्या, सून कर. चुप. सून करपाक म्हाका चलो घराचो गो. आनी हो कोण तो? ते म्हजी चली किरण. ताका ल्हानपणांतल्यान आमी चल्या-सारकोच मोग दिला म्हणून ते चल्या-सारकेच वागता. कळ्ळें न्ही, हांव मायेतलो मणी न्ही, मुदयेतलो खडो. हे तुमचे आते नाय, म्हजे फ्रेंड ते. हे पयलीं कित्याक सांगू ना? फोट कित्याक उलयली? म्हाका तुमची पिशेपणां पयस करूंक जाय आशिल्ली. आमची पिशापणां तूं बंद करूंक सोदी आनी तुजी पिशापणां कोण बंद करतलो? चलात गो, आमी तिगूय जाणां मेळून हेंची पिशापणां भायर काडया. म्हाका झगडी आवडना. तू चल भितर. ह्या आईची पिशेपणां हांव भायर काडटा आनी ह्या हातकेची 50-50 पिशापणां भायर काडटा. कितें जाला बाळ? कित्याक झगडटा कित्याक तुमी? सिस्टरी म्हाका मारता. चूप, रडा जाल्यार हांव तुका मारतलें. सारकें सांग कितें जालां. ह्या दिपान आमकां नाटक करपाक लायिल्लें. नाटक कसलें? आत्या, सून कर. दीपा, तू परत हे सगळ्यांक घेवन नाटक करूंक लागलें. तुका सांगलेलें मुगो हांवें.
तुझी नाटकां बंद कर म्हूण आयुश्यान नाटक करून करून तू पिशें आल्या म्हूण तुका ह्या मेंटल हॉस्पिटलांत हाडून दवरला जाल्यार तू हांगा ह्या बाकीच्या पिश्यांक घेवन सदीं नाटकां करता. आयच्या नाटकाचें नांव कितें तर आत्या आत्या सून कर. पिशे खंयचे तुमकां सगळ्यांक याद करून दिता. हें मेंटल हॉस्पिटल आनी तुमी सगळीं पिशी. तो बोर्ड केणें काडलो तो लाय पयलीं. तुमी मुगो सगळीं पिशी. तू आमकां पिशी म्हणटा. चूप. तुवें काल सगळ्यांच्या तोंडाक काळे काडले मुगो. काल दिपान म्हाका नाटकान रोल दिवना सांगपा लागले मेकअप मॅन जा म्हणून सगळ्यांच्या तोंडाक आयदनांची काळी घस काडली. म्हणून हांवें तुका त्या सायडाची काळी घस काडपाची पनिशमेंट दिल्ली. केली तुवें सगळीं आयदनां लीप. हांव करतालें लीप पूण दिपा म्हणपा लागले नाटक करया तुका रांदपाक कळटा अशें समज आनी एक एक आयदन घेवन भायर यो. आनी तू गो तुका हांवें पुस्तकाची आरमार पुसूंक लायिल्ली. हांव पुसतालें हे दिपा म्हणपाक लागले नाटक करया तू खूब शिकला अशें समज आनी एक एक पुस्तक घेवन भायर यो. ह्या दिपान सगळ्यांक आनीक पिशें करून सोडला. आनी शोभा तू परतून ह्या वॉर्डान आयलें कितें करता तूं हांगा. आत्या आत्या सून कर. आत्या आत्या सून कर. तुज्या हातान आपल्या चल्या कडेन लग्न करुना म्हूण तू पिशें हांव ह्या मेंटल हॉस्पिटलांत पावला. सिस्टर या नाटकाचें नांव त्यानीच दवरिल्लें. आत्या आत्या सून कर. चूप. चल आपल्या वॉर्डान. आत्या आत्या सून कर. आत्या आत्या सून कर. आत्या आत्या सून कर. दिपा तुका परत एकदां सांगता तुजी ही नाटकां बंद कर. आनी हांकां घेवन तुवें नाटक केल्लें म्हाका दिसूंक पावना. हें तुजें लास्ट नाटक. तूं कितें जालें. ते दिपान सांगिल्लें की फुडल्या नाटकान हांव सुद्दां जातलो म्हणून आनी हें निमणें नाटक जाल्यार हांव सुद्दां कशें जातलें. चूप. चल तुज्या वॉर्डान. कसले शांगडा दीस काडचे पडटा. अरे नाचरे खंय गेले. रिटा रिटा बायो सिस्टर आयली. सिस्टर आयली हांव वता. ए नाचऱ्या खंय वता. दिपान सांगिल्लें सिस्टर आयली